हमने टीवी विजन की तरफ से कुछ ऐसा कार्य करने का जिसमें कि हमारे जिले के और आसपास के जो भी विशेष नगर हैं उनको सहायता मिल सके कुछ विजन के माध्यम से। हम लोग जिले में इंडस्ट्री से काफ़ी दिनों से हैं और पूरे गोवा भर में जहाँ भी आई कैंप होते हैं हम लोगों को पास में हमेशा इस तरह की रिक्वायरमेंट रहती है और हम हमेशा भाग लेते हैं। हम लोग प्लेन नहीं बनाते हैं लेकिन लेंस बनाते हैं, तो खासतौर से लेंस हमारी तरफ से हमेशा पिछले 15 सालों से फ्री दिया जाता है। हे खूप महत्वाचं आसा, कित्याक ज्या मनशाक जर दोळे ना, दोळ्यांनी दिसना जाल्यार काय उपयोग ना। काही आमचे भाव आसात त्या लोकांक दोळ्यांनी दिसना आणि तांकां इतली जग हो इतलो सुंदर आसा तो पळोवपाकूय तांकां केन्ना संदी मेळना, पण आमकां ती संदी मेळिल्ली आसा। त्या खातीर पयले देवाचे उपकार आठोवया, कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांनी तरी पळोवंक शकता, पण मातशे दोळे कमजोर जाल्या नंतर ताका कसलो तरी आधार जावं पडटा आणि तो आधार जीकेबीन आमकां दिल्लो आसा। थँक्यू व्हेरी मच सर, तुम्ही तो आधार आमकां दिल्लो आसा इन कोऑर्डिनेशन विथ पंचायत। जीकेबी विजन हेंचे खरेंच विजन बरें आहा। गोंयाभर सगळ्यांक फ्री आय चेकअप कॅम्प मेळचो असो उपक्रम ते वर्सान वर्स राबयता, गोंयच्या कानोकोपऱ्यान राबयता आनी ते पियण गांवचें नांव वयर काडटा, कारण ही जीकेबी इंडस्ट्री हा ती पियणान आसा। बरो त्यांचो टीम वर्क हा, बरो ग्रुप आहा, एचआर हेड आहा चिपकर सर, तसोच अशोक जी, हे सगळे बरे लीड करता। आमकां ह्यान पयलीं तेंच्यांनी मुक्ता ऑप्टिशियन एक 3 वर्सां पयलीं हेच पंचायतीन अशाच तरेचो कॅम्प राबयल्लो, जेणे करून हे पंचायतीचो एक सपोर्ट आसता। पंचायतीक सदांच सगळें दिसता की आपले लोक आहा, आपले आमचे विलेजर जे आहा त्या विलेजरांक सगळ्यो अशो सुविधा मेळच्यो। दोळ्यांकडे किंवा आमच्या शरीराच्या इतर भागाकडे आम्ही दुर्लक्ष करतात, आमच्या आरोग्याची काळजी आम्ही सारखी घेना आणि जेन्ना आम्ही टायमार ती काळजी घेना तेन्ना ते दोळ्यांक सपोज जर एखादा आमकां जर दृश्टी जर मातशी कमी आसा तर ती वाडातूच वयता आनी मागीर फुडें आमकां तेजे चड त्रास जाता। ताका लागून टायमार ट्रिटमेंट घेवप, टायमार दोळे चेकअप करप आणि वखलां घालप हे खूप गरजेचें आसता, ना तो नंबर वाडत वयता आनी मागीर फुडें आमकां चड त्रास जाता। आयज हो आय चेकअप कॅम्प ऑर्गनायज केल्या बद्दल हांव खास करून आमचे जीकेबी ऑप्थॅल्मिक्सचे जीकेबी विजनचे गुप्ताजी तसेच मुक्ता ऑप्टिशियनचे अभिनंदन करता आणि आभारही मानता गावच्या वतीन। या कार्यक्रमाचे जे जीकेबी विजन जेणी हो कार्यक्रम घडोवन हाडला ताका तुम्ही मोठे संख्येन उपस्थित रावात प्रोत्साहन दिले म्हणून तुमकां चड देव बरें करूं म्हणटा।